गायन घेऊया 821 पेज नंबर 10 821. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमचे 8वें 9वें सांतानाचें केरीत भाशेन मागुया. आमच्या सगळ्या जाणट्यां पासत आमच्या वडिलां पासत मागुया. सगळें जें तांणी बरें करून दवरलेलें आसा तें बरें आमी सांबाळूंक आयचे पिळगे पासत आमी मागुया. जबाबदारेची पिळगा आमी जावं. तेच बरोबर आयज किरीत भाशेन आमी मागता आमच्या सगळ्या येरादारी चलयतल्यांचेर. आयज आमच्या फिरगोजेन आमी सगळ्या मोटरांचेर आशिर्वाद घालता, तशेंच मोटरां चलोवपी आसात तांचेर आशिर्वाद मागता. आमकां सगळ्या वायटांतले निवार आनी आमी जण एकल्यान जबाबदारीन ही यंत्रां वो ही आमची मोटरां आमी वापरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. तेच बरोबर मागुया आमी मणिपूरच्या स्टेटा पासत तशेंच मणिपूरच्या भोंवतणी मिझोराम आनी हेर स्टेट्स ज्यो आसात तांचेय पासत नॉर्थ इस्ट हांगासर शांती येवं. आनीक मागुया आमच्या सरकारा पासत जाता ते भाशेन आनी जाता तितले बेगीन तांणी हे सगळे नियंत्रणा खाला हाडूंक तांकां कृपा आनी बोड मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमचो देव राखणदार आनी तो आमकां सगळ्या वायटांतली निवारता. भोव करून जेन्ना वेगवेगळे तरेचे दुस्मान आपणाची शक्ती आमचेर चलोवन आमकां नाटक करूंक सोदता तेन्ना देव आपूण मुखार रावता. आनी देव जो आमचे मुखार रावता तो मेळटा कोणाक? जे कोण ताचेर विस्वास दवरतात तांकां. तरी आसतना जायते फावटी आमी अविस्वासी परजा जाल्या. आमी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक मनशांचेर आनी ह्या संवसारी वस्तूंचेर आनी पदवेचेर आमी पातयेवन रावल्या. ह्या पासत हे मिसाची सुरवातेक देवाच्या बोगसण्याक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट हातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो हाचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर, भावार्थान, भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतच ताचे आनी ताच्या सेवकांचें मन इस्रायल परजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करताली ते इस्रायल परजेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारावन आपलो रोंगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाले. आनी सर्वेस्परान फारावचे इजिप्ताच्या राजाचे काळीज निबर केलें आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो जैतिवंत जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता धुवाचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारावचे सगळे घोडे आनी रोंगाडे, ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुता धुवाचे पाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हाहिरोता लागीं दोर्याशी ताणें पेडणे केले, थंय ती तांकां मेळ्ळी. फाराव लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात ते तांणी पळयले. इस्रायलाच्यो पूत धुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मरूंक हाडले? इजिप्तांत आमकां फोंड नासले? इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलें? आमची वाट सोड, आमी इजिप्तकारांचीच सेवा करूंक सोदता अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यांत मोरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान परजेक जबाब दिलो, भिवूं नाकात, गोट रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवची नात. खूद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोर्यार तुजो हात पाट लाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजनासतना दोर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लॉस्कराचेर जोयत व्हरून आनी ताच्या रोंगोड्यांच्या आनी गोडेकारांच्या निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी ताच्या रोंगोड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोयत व्हरतच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. देवाचें उतोरे. देवाचें वडणूकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. वतून म्हणयात, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पराचें किर्तन गायता, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. गोड्यांक आनी गोडेवेल्यांक ताणें दोर्यान शेवटिल्ले. सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची वडवीक गायता. जबाब, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला.
सोर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सोर्वेस्पोर. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिल्ल्यो. ताच्या निवडलोल्या गोडेवेल्यांक तांबड्या दोर्यान गिरासले. जबाब: सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सागराच्या उदकांत ते नपयत जाले, फातरा वरी सोमतीरांत बुडून गेले. तुजो उजवो हात सोर्वेस्परा आपले बोळ दाखोवन फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सोर्वेस्परा दुस्मानाचे केले कुडके. जबाब: सोर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. उद्गार. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संस्कृती ती एक खुणा सोदता खंय, पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनस 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटान आसुल्लो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोनीच्या पोटान आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनिवेचो लोक झडटेच्या दिसा हे संस्थे बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. दक्षिणेची राणी प्रिथमेचे शिमेर थावन सालामावाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून झडटेच्या दिसा हे संस्थे बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमोवा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. ही उतरां आयकल्या तुमी पयलीं? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. एके वाटेन देंवचार आनी दुसरे वाटेन व्हडलो दर्या. तूं कितें करतलो? भाव भयणीनो, असल्या परिस्थितीन केन्ना ना जाल्यार केन्ना आमी गडे सांपडल्या आसतलीं आनी कितें करचें कांयच कळना. आनी बकरून ह्या आयच्या काळार असली परिस्थिती आमचेर चडूच आयिल्ली आसा. खंयचेच वाटेन वचत जाल्यार सुटका ना, खंयचेच वाटेन वचत जाल्यार सुसेग ना. कितें करपाचें? इस्रायल पोरजा आमकां दिश्टी पडटा असले परिस्थितीन सांपडलेली. कितें केलें इस्रायल पोरजेन तेंय आमी आयज सुटकेच्या पुस्तकान पयल्या वाचपान आयकलां. एके वाटेन फाराव आनी ताची आख्खी पलटण, आख्खी फौज, रणगाडे म्हणनाका, तांचे सगळे सैनीक म्हणनाका, सगळे आयले. आनी कित्याक आयले? कित्याक देवान हे परजेक फारावाच्या हातांतली ओच्चोरियां करून सोडलेली. रातचे रातीक ही पोरजा भायर सरलेली, पास्क जाल्लें तांचें.
त्याहून पयलीं फारावाक वेगवेगळे तरेच्यो खुणा देवान दिल्ल्यो मोइजेसा वरवीं, ताचेर वायटूय धाडलोलें, तरी पूण फाराव आनी हे इजिप्तकार आसात ते समजूंक ना, वो तांणी देवाची पदवी मानून घेवंक ना. जरूय हे जोखमी जावन पडले, फाटीं उरले आनी परजेक एक भाशेन धांवण आयली. फारावानूच सांगली वच म्हूण सांग तांकां, आमचेर अदृश्ट कशें. आनी मागीर ती पोरजां गेल्या उपरांत आमची सेवा कोण करतलो, आमचें काम कोण करतलो, आनी आमचें सगळें बांदप आसा तें काम कोण करतलो. हे पासत परतून हे परजेक आपल्या गुलामपणान दवरूंक आनी आपलीं कामां करून घेवंक होच राजा परतून वेता. आनी तेन्ना ही परजां आमी पळयल्या ते पावले तांबड्या दर्याशी. एके वाटेन आसा दर्या आनी दुसरे वाटेन आतां ही फौज येता फारावाची. कितें करतले वो आमी असल्या परिस्थितीन भाव भयणीनो कितें करता. थोडीं जाणां आमी घोडे मोइजेसा वाटेन आसात तसलीं. आमचो लिडर कितें सांगतलो तें आतां पळोवया, तो कितें सांगता तें करुया. थोडीं जाणां भिरांतीन थंयच जीव सोडपा सारकी जालीं, आतां आनी कांयच ना. थोडीं निराश जालीं, आतां सगळें काबार. आमी आतां थिंगासान येयल्यान आतां एके वाटेन हो फाराव, दुसरे वाटेन दर्या, आतां आमचें मरण जाता. तरूय तातूंतले थोडे जाण हुशार आनी त्या पासत तांणी फारावाचेर झूज मांडूंक ना, वो दर्याचेरूय झूज मांडूंक ना, पूण जे कोणें तांकां भायर काडून हाडलोली ते मोइजेसाचेर तांणी झूज मांडलें. आनी मोइजेसाक तांणी म्हणलें हें तुवें कितें केलें, सांगलोलें तुका पयलीं हे भाशेन करनाका म्हण, आमकां भायर काडनाका म्हण. त्याच चिकलान वा त्याच गुलामपणान आमी बरे आसल्या आनी आतां हाडून आमकां तुवें परतून त्रासान घातले. मोइजेसाचो फोर काडलो. बाबडी न्हू, आयजूय आमकां जेन्ना असल्यो परिस्थिती येतात तेन्ना आमी अशें करिना काय. थोडीं जाणां भियेतात, जीव सोडटात. कसली परिस्थिती जावं, आमच्या मुखार आतां असल्यो जायत्यो परिस्थिती आसात जंय आमच्यान म्हणूंक जाता वी आर बिटवीन द डेविल एंड द सी. आनी जायतीं जाणां बडे भियेतात. थोडीं जाणां चिंततात आतां कितें करपाचें. थोडीं जाणां रावतात. आमचे लिडर्स जे आसात ते आमचे पासत कितें तरी करतले. जाल्यार थोडे आमचे मदें आसात, जशें आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजून आमी आयकलां. जेजू जेन्ना आसलेलो तेन्ना धर्मशास्त्रियां आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी, सगळेच धर्मशास्त्री आनी सगळेच फारिजेव जेजूचेर चडून येवंक ना, पूण तातूंतल्या थोड्यांनीच हें केलें आनी जेजू लागीं खुणां मागली. तूं प्रवादी म्हूण आनी तुका आमी मानून घेवपाचो म्हूण, तूं देवान धाडलेलो म्हूण आमी मानून घेवंक आमकां कसली तरी खुणां दी. प्रूव युअर सेल्फ, वी वॉन्ट अ प्रूफ. आयज असले प्रूफ मागपी जायते जाण आसात. आनी प्रूफ आसा तो स्वत मानून घेवच्याक न्हू, पूण खेरीत भाशेन जेजूक चिड्डावन उडोवपाक वा नाच करपाक, ताची मिनिस्ट्री बंद करपाक ह्या मनान आयलोले थोडे विचून काडलेले. आयज आमचे मदें जायते जाण आसात, क्रिस्तांवां मदें आसात. तांचे प्रश्न जे आसात वा तांची जी एलिगेशन्स आसता तांकां दवळ आसना, पूण उलोवपाक जाय, आवाज करपाक जाय. मागीर व्हिडियो काड, वॉट्सॅपाचेर घाल, मागीर फेसबुकाचेर वच, आवाज कर. आनी ते प्रश्नांक लागून असल्या थोड्यांनी केल्ल्या जाबाब मेळटा. जेजून ह्या थोड्यांक जाबाब दिलो. नश्ट पिळगाई, खोटी आनी घातकी सोसत. जेजून ही उतरां भाव भयणीनो ह्या धर्मशास्त्र्यांतल्या आनी फारिजेवांतल्या थोड्या जाणांक ही उतरां म्हणलीं, पूण म्हणटा आसतना आखी संसतूच म्हणली, खोटी आनी घातकी संसती. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो करपाचें कितें. एक भाग आसलो जाणी विस्वास आपलो देवाचेर दवरलो, जाणी मोइजेसाच्या उतराचेर विस्वास दवरलो. जेन्ना मोइजेसान तांकां सांगलें आयज तुमी पळयतल्यात तुमचो देव तुमचे बराबर रावून तुमचे पासत कशे भाशेन झुजता तो. जेन्ना ही परजा सारकी लाचार जाल्ली आसा, कांयच उपाय ना, आनी कितें आमी करपा सारकें आनी कांयच उरोंक ना, तेन्ना आयज देव तुमचे पासत कितें करता, देव तुमचे पासत कशे भाशेन झुजता तें तुमी पळयतल्यात. विस्वास धरात. आनी आमी पळयता देव जरूय ह्या फारावाक रोकडोच काडून उडयना, पूण तांचे पासत दर्या उगडटा. आनी त्या उपरांत ह्या दर्यान हे फौजीचोय मागीर नाश जातलो. पूण देव दर्या उगडटा, जे कडेन कोणूच चिंतचो ना.
दर्या उक्तो जातलो आनी आमच्यान दर्यांतल्यान चलून वचपाक जातलें. भाव भयणीनो, विस्वास जी कोण धरपाक तयार आसात तांचे पासत असले दर्या जायते उगडटले. पूण विस्वास धरपाक तयार आसा आमी काय आमी निबोर मनाची मनशां, निबोर मानेची केन्नाच सुदरपाची ना. आनी तातूंत भितर असले थोडे म्हणटात ते आसात जे सगल्यांची मनां पिड्ड्यार करपाक सगल्याक भोंवतले आनी तांचें आयकून तांचे बराबर वचून आमी जायतीं जाणां सांडलेलीं आसा. तर असल्या संदर्भांत भाव भयणीनो, आयज आमचेय मुखार आसा एके वाटेन दर्या, दुसरे वाटेन देंवचार, खंयच्या वाटेन वेतले हांव. जरी तर हे थोडे जाण इस्रायल परजेंतले आसले, तांणी म्हणलें तांचीच सेवा केल्यार बरी आसली, तांचेच गुलाम जाल्ल्यार बरें आसले. आमी पातकाचे वाटेन वयता जाल्यार उगडास दर्या, तांचे वाटेन जे कोण गेले तांचे सगल्यांचें निसंटन जालें, कोण वाचोंक ना. पूण जे कोण देवा वाटेन आनी मोइजेसा बराबर थीर रावले, दोज हू एन्ड्युअर्ड, फकत तांच्यांनी हो तांबडो दर्या पार करून बासायलेल्या देसान पावूंक जालें. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकांय कृपा मागुया. आमी देवाचेर खोल विस्वास धरूं. खुणां आमकां जायत्यो दिश्टी पडटात. ह्यो खुणां पळोवन तरी आमी समजूं, आनी सगळ्याहून व्हडली खुणां खुर्साचेर आसा, हाच्याहून व्हडली खुणां आनीक ना. आनी तेंच जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां, मनशाचो पूत 3 दीस हे धरणीच्या पोटान उरतलो आनी त्या उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो, नवें जिवीत घेवन उठतलो. तर नवें जिवीत घेवन आमचे पासत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त उठलेलोच आसा. फकत ताचेर विस्वास आमी थीर दवरूंक आनी जेन्ना आमचेर वायट येता, सगळे वाटेन आकांत येता, सगळे वाटेन भिरांत दिसता, तेन्ना आमी आमचो भरवसो सोडिना जावं आमकां जण एकल्याक हे भेटेन कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. तुवें दिलान मनशाच्या वावरांत घालता आमकां. तुझ्या उदारपणांत आमकां दिला मनशाच्या वावरांत. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगटुया, आमी ओंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवानी येसोर, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या जिविताचे परिस्थितीन जेन्ना एके वाटेन देंवचार आनी दुसरे वाटेन खोल दर्या आसा तेन्ना आमी फकत आमचो विस्वास देवाचेर दवरीत आनी फुडें वचत रावत जाल्यार आमचें जैत जातलें. आमी जरी तर भियेलीं, आमी जरी तर नॅगेटीव जालीं जाल्यार देंवचाराच्या चोपक्यान आमी सांपडटल्या वो मरणाक आमी सांपडटल्या. तर आमचो विस्वास देवाचेर दवरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाव भयणीनो केरीत आशिर्वाद आयज आमी आमच्या सगळ्या मोटरांचेर आनी मोटरां चलोवपी आसात तांचेर मागता आमचीं पयणां आमच्यो जर्नीज ज्यो आसात ताचेर आमी आशिर्वाद मागता
जी कोण आयज हांगासर हाजीर जाल्यांत आयज तुमी तुमची मोटरां घेवन आयल्यांत हे मागणी जाल्या उपरांत तुमच्या मोटरांचेर आनी तुमचेर हो पवित्र उदकाचो शिंवर पडटलो जी कोण आयज हांगासर पावूंक ना तांचेय पासत आमी मागुया तांच्याय मोटरांचेर तांच्या पयणांचेर तांच्या जर्नीचेर आनी तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण हे मागणी आमी देवाक उबारुया. शिपलो नासलेल्यांक एक करचे खातीर क्रिस्त देवाचो पूत संवसारांत आयलो देखून मनशां मदें परस्पर एकवट हाडूंक मजत करता तें सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणे आसा म्हणून येता. जांकां पर्वत दर्या वो जाग्याची अंतर वेगळीं करतात तांकां नव्यो वाटो वो नव्या नमुन्याची वाहनां एकामेका लागीं हाडटात. ही साधनां तयार केल्ल्यांचेर आनी तांचो उपयोग करतल्यांचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागुया आनी तो आपलो आदार दिवन तांकां दयाळपणी राखो म्हूण प्रार्थुया. आयचें देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां तें आमच्या मनान हाडुया. जायते फावटी घोडे आमी बिटवीन द डीप सी एंड द डेविल आसपाक शकता जाल्यार असल्या परिस्थितींनी आमी सदांच देवाचेर खोल विस्वास दवरूंक आनी आमचीं पयणां जीं आमी सुरू करता आनी परतून येता तें आख्खें आमचें पयण आख्खी आमची जर्नी आमी देवाच्या हातान घालूंक आनी देवाच्या हातानूच आमी आमचीं मोटरां घेवन चलूंक आमकां कृपा मागुया. आमचो जबाब जावं दी आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सुमिया म्हणुया. आमकां आमच्या बापाच्या घरा पावूंक सोमी जेजू क्रिस्तूच वाट देखून ताका आमी खालतेपणी आमची मागणी उबारता. जबाब आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सुमिया. सुमिया जेजू तूं मनीस जालोय आनी मनशां मदें जिवंक तुका खुशी जाली. तुज्या आसण्यान घोट जावन तुज्या मोगाच्या वाटांनी आमी सदांच चलूं. जबाब आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सोमिया. सोमी जेजू शारांनी तुवें तुजी बरी खबर परगटली आनी पिडेवंतांक बरी केली. आमच्या रस्त्या चौक्यांनी आतांय भोंव आनी तुजे कोनवाळेन आमकां बोळ दी. जबाब सोमिया जेजू दर्यान पयण करतल्या तुज्या शिसांक तूं लागींच आसलोय आनी तांकां सगळ्या संकश्टांतले तुवें निवारले. ह्या संवसारांतल्या विघ्नां वादळां मदें दयाळपणी आमचे बरोबर तूं राव. जबाब सोमिया जेजू पयणार आसलेल्या तुज्या शिसांचो सांगाती जावन तांचे बरोबर तूं वाट चलतालोय. आमच्या पयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या उतरांनी आमचीं काळजां पेटय. जबाब सोमिया जेजू स्वर्गार चडून तुवें सर्गीची वाट आमकां उगडली. आमकां ह्या संवसारांत पयणार आसलेल्यांक सांबाळून व्हर आनी तुज्या बापाच्या घरा निवास जडूंक आमकां फावो कर. जबाब सोमिया जेजू तुवें आमकां तुजे मायेचीं भुरगीं कशीं तिचे आदीन दिलीं. तिचे विणवणेन आमचें पयण सुरक्षीत कर. शेकी तुका पळोवंक आनी तुजें सवें सदांकाल संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. जबाब खेरीत भाशेन रस्त्यांचेर उपसयग जायते घडटात, एक्सिडेंट जायते घडटात. ह्या उपसयगान जीं कोण सांपडटात तांकां फावो ती मजत आनी इलाज पावय आनीक मोटरां चलयतल्यांक ह्या उपसयांगांतली निवार म्हूण आमी मागता बापा. जबाब जायतीं जाणां मोटरां घेवंक सोदतात तांचे लागीं घोडे फावो तितले दुडू नात जाल्यार असल्यांक खेरीत भाशेन जीं कोण गरजेक आसात तांकां फावो तो आदारूय दी म्हूण आमी मागुया. आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सोमिया. सगळीं आमची मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणी पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, स्वर्गा संवसाराच्या रचणारा
तुजे अगणीत जाणवायेन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तुवें निर्मिलाय. ह्या वाहनाचो उपयोग करतलीं आपलें पयण जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करूं, शाणेपणी आपणाचो आनी हेरांचो जीव राखूं, अशें जावं कामाक वेतना जावं विसव घेतना. क्रिस्त पयण सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती बगूं. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या पयणाचेर आनी तुमच्या वाहनाचेर आशिर्वाद घालूं. आतां आशिर्वाद पडटा आसतना तुमी तुमच्या वाहना लागीं तुमच्या मोटरा लागीं वचून उबी रावल्यार बरी. शेवटाचें गीत करुया. गायन घेऊया. तशेंच थोड्या जाणांनी विचारलां फादर आयज पेमेंट कितें करपाक जाय. आमी ह्या आशिर्वादाक पेमेंट असो घेवचें ना आनी ताचे रिसिटूय काडचें ना, पूण तुमकां जांकां कोणाक दिसता आपणें कितें तरी देणगी दिवपाक जाय जाल्यार ही देणगी तुमची आमची. आतां आयतारा दिसा ग्रँड पेरंट्स डे मनयतात आमची कॅटेकिस्ट, तांकां हो कार्यक्रम करपाक आदार जातलो. तुमी उदारपणान तातूंत ती बास्केट घेवन आसात ती बास्केटीन घालची. गायन घेऊया U23 पेज नंबर 241.